मगच्या बाबय न्हू एक काणी हांवें आयकल्ली रावता हांव न्हू आनी ती कशी लेगी म्हूण सांगल्यार पयलें युरोपांत रेडिओ आसतलो रेडिओचेर कोणाक गरजेवंतांनी येवन तांच्यो गरजो सांगल्यार दुसरी येवन तांकां कुमो करतात म्हणून आनी एक विधव आसली एका घरांत ती एक चुरी आसली क्रिस्मसाचो वेळ तिच्या लागीं कांय नातिल्लें क्रिस्मस आचारण करूंक तिका मस्त कश्टांचें जाल्लें कितेंच तिका आदार नासल्या बरी तिका बगलें देखून ती गेली आनी त्या रेडिओचेर म्हणाली म्हाका मस्त सोम्या म्हाका मस्त गरज आसा सोम्या म्हाका कितें म्हण ह्या क्रिस्मसाक वर्सा एक कुडको केक खंयची आसली एक कुडको केक हांवें खायजत तुज्या नांवान तुज्या फेस्ता दिसा जेजू बाळका म्हाका सोण घालनाका म्हणाली आनी तिणें मागणें केलें तिणें मागणें एकलो ते रेडिओचो आयकोन आसलो एकलो आनी तो मनीस देवाक पातयेन नासलो तो नास्तीक वय आनी तो एथेइस्ट देखून तो म्हणालो पळय ताच्या बायले कडेन म्हणालो दरी केक आनी क्रिस्मसाक लागून इल्लेशे पयशे दुडू एक 500 रुपये ती व्हरून तिका दी आनी दिताना तुवें कोणाडे मागिल्लें गे आनी दिवंक खूब दिसा ती म्हणटाली देवाडे म्हणून ना आळया सैतानान म्हाका दान दिला म्हणून सैतानान दिला म्हूण सांग म्हणून बायले कडेन दान दिलें बायल व्हरून गेली बेल केलें म्हातारी आयली विधव स्त्री आयली आनी बागील उक्तें केलें आनी गिफ्ट तुका दे तिका दिलें तिका दिल्या त्या क्षण दिल्ली खाणीक गिफ्ट तिका दिताना तिणें खाणयलें आनी म्हणाली तूं कोणाडे मागिल्लें हांवें म्हज्या देवा कडेन मागिल्लें हांवें जेजू कडेन मागिल्लें म्हाका एक ह्या क्रिस्मसाक सोण घालनाका एक कुडको केक खंयचे म्हणी बाग म्हाका दी म्हूण मागिल्लें ना हें दान दिलां सैतानान आमच्या सैतानान म्हाका हें दिलें आनी तुका व्हरून दी म्हूण सांगलें आळे सैतानान दिलां सैतान दिलें ओ म्हणाली ती म्हातारी ओ ताणें दिलां देव थोडे फावटी आमच्या दुस्मानांकय धरता आमकां बरें करूंक दुस्मान आमकां तरी आमकां बरें करूंक देव धरता म्हातारेची म्हातारेन प्राय तिणें त्या विधवेन खली जाप दिली पळय थोडे फावटी देवी आमच्या दुस्मानाक वापरता आमकां बरें करूंक म्हळ्यार ही देवान दान दिलें म्हणून ती म्हणटा ती अजाप पावन गेली आनी तो नास्तीक तो एथेइस्ट ताणें जिणी बदलोवन तो जेजूचेर पातयेवंक ताचो बावार्थय हिच्या बावार्था बरी तो जालो हिणें पळय त्या हर एका गणितांनी देवाक तिणें देखलो देवाचेर विश्वास दवरलो मगाच्या बाबयनी न्हू आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू अधिकारान आनी पदवेन अधिकारान आनी सत्तेन थंय सिनोगॉगांत आसल्या देंवसार लागिल्लो एक मनीस वळवळटाना त्या देंवसाराक जेजू दोंडेच फरमयता आनी देंवसार त्या मनशाक फळ सोडून तो देंवसार चलता आनी देंवसार सोडयल्लो देंवसाराचेर अधिकार आलो असो पळोवन लोक विचमीत जाता मगाच्यान थोड्या तेंपा आदीं एक चलो आनी चलो आनी एक चली दर्याच्या देगेर बशिल्लीं आनी सांजेच्या वेळार ती आसली थंय तक्षण एक 10-12 जण तरणाटे आनी तांच्या पांगडाचो उर्माल बांदून एक शालो घालून ते आयले तांच्या पांगडाचो शालो घालून ते आयले आनी आयल्या उपरांत तांणी ह्या चरख्याक धरलें चेडवाच्या शेंडेक धरलें अशें शेंड्याक धरलें आनी चरख्याच्या खेसावन धरून तांकां मारलें आनी सोम सरसरीत घालें थरलो चेडूं मुखार येयलें ताणें सोडल्या तक्षण तुमकां अधिकार दिल्लो कोणें गे म्हूण तुमकां अधिकार दिल्लो कोणें गे म्हाका आजिकूच आतां बुडास आसा त्या चेडवान म्हणली ती उतरां त्या चलयेन म्हणली मुखार येवन इतल्या जाणां मुखार हे चाकपे वयर सकयल पळयतात परतून मारूंक येतात स्वाई आनी त्या लागीं मोती ना आनी हांकां इल्ली तकली ना म्हणल्या बरी थंय चेडवान विचारलें तुमकां आमी हांगा बसून आसा आमकां संविधानान हक्क दिला आमकां बसचें फ्री आमी भारतांत तुमकां कोणें अधिकार दिला आमकां मारूंक कशें तुवें आमकां आपडलें म्हणून तुका कोणें अधिकार दिला तुमकां कोणें अधिकार दिला तुमकां सोडना आमी म्हणून ताणें चॅलेंज केलें तांकां मागीर कितें जालें म्हणून तो विडियोचेर ना तो विडियो ल्हानसो एक आयलो तुमी पळयला कोण ना मोगाच्यान पळय गी अधिकार कोणें दिल्लो गी म्हणून देखून आयच्या वांजेलांत ती जेजू दाखयता ताका अधिकार आसा मनशांचेर संवसाराचेर आनी खोट्या आत्म्यांचेर देंवसाराचेरय ताका अधिकार आसा जेजू आयच्या सुवार्थेंत देंवसाराक मुखामुखी जाता सिनोगॉगांत एका सिनोगॉग म्हळ्यार पवित्र जागो तो
तो पवित्र मागण्याचो पवित्र जागो. आनी तो दीस ही सांगला आज वंजेलान सांगता, मार्काच्या वंजेलांत आज तो दीस साब्बाताचो दीस म्हळ्यार तो पवित्र जागो आनी साब्बाताचो दीस म्हळ्यार पवित्र वेळ, तो पवित्र वेळ काळ, पवित्र वेळ, पवित्र जागो, सेक्रेड स्पेस अँड सेक्रेड टायम. आनी त्या पवित्र जाग्यार त्या पवित्र वेळा जेजू शिकोवन दिता. जेजू थंय आशिल्ल्या लोकांक शिकोवन दिता. देवान केल्ल्या सोल्ल्याचो, देवान केल्ल्या कराराचो गूंड अर्थ जेजू लोकांक सांगता. ही शिकोवन सदांच शास्त्रींनी दिवची तसली. तांणी ते शास्त्री सदांच ही शिकोवन दिवतले. हें सामान्य न्ही, हें सामान्य विशय न्ही. देखून ह्या शिकोवणेक गूण आसा, एक गूण आसा. ते पळय सर जालो न्हू, सदांच शास्त्री धर्मशास्त्री ही शिकोवन दितले सामान्य न्ही. पूण जेजूची शिकोवन सामान्य न्ही. ह्या शिकोवणेक एक गूण आसा. तो गूण कोलो तो अधिकारान म्हळ्यार ऑथॉरिटी आनी सक्तेन आनी पदवेन म्हळ्यार पावरान शिकयता, अधिकारान तो शिकयता. ह्या अंतार जेजू कसलें शिकयलें, जेजून कालें शिकयलें लोकांक तो विवाद ना. शास्त्रींनी दिल्ल्या त्या हेच्याकी शिकोवन शास्त्री शिकयताले आनी जेजू शिकयताले. टॉट विथ ऑथॉरिटी, ह्या अधिकारान शिकयलें, कालें शिकयलें जेजून म्हणल्यार तें विवाद ना. शास्त्रांनी शिकयलें कितें आनी जेजून शिकयलें वेगळें वेगळें गी. कशें खंयच्या रितीन तें वेगळें म्हणलें वांजेल सांगना. म्हाका आशा जाली जेजून अधिकारान शिकयलें म्हळ्यार तें कालें शिकयलें गी म्हणून म्हाका समजूंक जाय जाल्यार तें ना, वांजेलान ना. आनी तें वेगळें शास्त्रांनी शिकयलें वेगळें गी, जेजून शिकयलें वेगळें वेगळें गी, ह्या कालें शिकयलें तांणी म्हणून तें तें दाखोवना, तें दिवना. देखून शिकोवन प्युरिटी कोड शिकोवन प्युरिटी कोड म्हणटा शुद्धताच्या नियमा विशीं. ही शिकोवन परिसेवांक बारीक कुशेची फेवरेट जावन आसली. प्युरिटी कोड म्हणटा शुद्धतेची, शुद्धता शुद्ध करच्या विशयी नियमां थोडी, अशें करचें, अशें करूं नजो, शुद्ध आसा जें म्हण. देखून अशुद्ध आत्म्याक संपर्क केल्यार मनीस अशुद्ध जाता. आनी अशुद्ध आत्म्याचें आजारपण ताका संपर्क केल्यार, जर तर आमी देंवसार लागल्याक आमी आपडले जाल्यार आमी अशुद्ध जाता. आनी तितलें मात आमच्या घरांत एक देंवसार लागलो आसा जाल्यार ताचें आजारपण तें सगळ्या सिनोगोगांत तें गर्त अशुद्ध करता. देखून शास्त्री ताका एवॉयड करतले. कोण एकलो वो आतां देंवसार लागलो आसा, एका मुल्यान बसून बोमारता तो, आनी शास्त्री ताच्या लागीं घेवचोन येतले. ते ताच्यातल्याक शिकोवन करून लोकांक शिकोवन दितले आनी चलता येताले. हाच्या लागीं गेल्यार आपूण अशुद्ध जाता म्हूण तांचें ताका एवॉयड करताले, सुकोवन घालयताले. देखून एडवायस करतात लोक अशुद्ध जाता, ताच्या लागीं गेल्यार अशुद्ध जाता, ताका आपडल्यार ताचे तावन आमी पयस रावचे, ताका आपडल्या वेळी आमी अशुद्ध जाता म्हूण ते शिकयताले. शुद्ध म्हळ्यार थोडी कृत्यां आमी करूं नजो, थोड्या कृत्यांनी आमी अशुद्ध जाता म्हण ते म्हणटाले. थोडी कृत्यां केल्या, मेल्ल्या कुडी कापयल्यार आमी अशुद्ध जाता, तें करूं नजो म्हूण. बॉम्बे पुजा केल्यार अशुद्ध जाता तशें. मागीर थोड्या खाणां थावन आमी अशुद्ध जाता, थोडें खाण केल्यार आमी अशुद्ध जाता. बॉम्ब्यांक बेठयलें केलें जाल्यार आमी अशुद्ध जाता म्हणून. देखून बॉम्बे पुजा करून ताका बेठयलें आमी केलें जाल्यार आमी अशुद्ध जाता म्हणलें शिकोवन जावन आसली. मागीर ह्या हाचे थावन पयस रावचें, थोडे अशुद्धपणा थावन एक थोडे करण्यो आमी करूं नजो, करण्यो आमी करूं नजो, वय तशें अशुद्ध जाता म्हणून. मागीर दुसरें केलें म्हळ्यार तिसरें, थोडीं जाणां अशुद्ध म्हळ्यार बावार्थ थावन भायर वचोन भायर गेलीं, बावार्थ सांडून गेलीं, तीं अशुद्ध मनशां म्हणून तशें. देखून थोडीं जाणां अशुद्ध, थोडीं खाणां अशुद्ध, थोडीं कृत्यां अशुद्ध, आनी हें आमी ह्या थावन हाचें थावन पयस रावचें म्हूण तांचे शिकून घातलें. सैतान लागुल्लो सांक्रामीक कंटेजियस येरांकी लागता म्हणली फातीनी तांची. कोणी एकलो मनशाक सैतान लागलो जाल्यार तो कंटेजियस. आतां कोरोना एकल्याक येयला आनी एकल्याक येता तशें. सैतान लागलो आसल्यार तो दुसऱ्यांक येता म्हणली तांची पातयेनी जावन आसली. ती सगळे अशुद्ध जातात म्हणून पातयेनी तांची. शास्त्री हे रुली पाळटले. देखून रुली पाळटले. देखून तो सिनेगोगांत आसलो ताचे खोबरेक वचनात. देंवसार हें जाणा आसून असो फायदो उठयता. जेजूक तो म्हणटा म्हज्या खोबरेक कित्याक येताय तूं म्हणटा, म्हळ्यार म्हज्या खोबरेक तूं अशुद्ध जायनाका, तूं म्हजे वरवीं तूं अशुद्ध जायनाका, म्हाका हांगा तूं सोड, तूं तुज्यातल्याक राव
म्हूण तो सांगता तूं अशुद्ध जायनाका म्हूण असो फायदो उठयता ह्या शिकोवणेचो फायदो उठयता म्हाका हांगा रावूंक सोडू तूं हांगा तावन पयस रावू म्हाकाय हांगा रावूंक सोडू म्हूण सांगता तो शास्त्री आपूण अशुद्ध जाता म्हणल्या भियान देखून देंवसारा लागीं ते वचनातले बिलकूल शास्त्री फरिजी आनी देंवसारा लागल्या मनशा लागीं ते वचनातले तूं कितें आमकां नाश करूंक आयलाय गे म्हूण तो सैतान जेजूक म्हणटा तुका म्हळ्यार तशें म्हळ्यार तुकाच तूं अशुद्ध करूंक येताय गे कितें जेजू तुकाच तूं अशुद्ध करूंक येताय गे जेजू देव तो परिशुद्ध तो बिलकूल अशुद्ध जायना तो परिशुद्ध तो देव तो म्हूण देंवसाराक कळीत आसा देखून तूं पयस राव तूं देवाचो पूत तूं देव तूं पयस राव म्हूण तो जेव सांगता सैतान जेजूक सांगता जेजू ताचें तोंड दांपयता तोंड दांप म्हूण सांगता कित्याक तांकां उलोवंक परवानगी दिना कित्याक जेजू तांकां उलोवंक परवानगी दिना कित्याक देंवसार जाणां आसात जेजू बसयल्लो सोडवणदार तो मेस्सिया तो क्रिस्त म्हूण देंवसार जाणां आसात तशें म्हळ्यार कितें म्हूण तांकां स्पश्ट कळीत देवान तांकां दिवना मेस्साया म्हूण कळीत आसा मेस्साया सोडवणदार म्हळ्यार कितें म्हूण तांकां कळीत ना आनी जेजू तें कशें जारी करता आपूण सोडवणदार म्हणलें तें सोडवणेचें काम जेजू संवसाराच्या सोडवणेचें काम कशें जारी करता म्हूण तांकां कळीत आसना तें देवा बापाक आनी जेजूक मात कळीत निमाणें ताचें जैत कशें तो जोडटा जेजू निमाणें क्रिस्त जावन संवसाराचेर देंवसाराचेर मरणाचेर कशें जैत जोडटा म्हूण तांकां कळीत नासलें देखून तांणी अर्दें सत प्रसारून नुजो म्हूण जेजूतून शाटाप म्हूण सांगता अर्दें सत मात तांकां वता जेजू क्रिस्त म्हूण कोत्ता आनी दुसऱ्या जेजू कांय वेगळ्या रितीनी दुसऱ्या रितीनी ताचें जैत तो क्रिस्त जावन जैतवंत दुसऱ्या रितीन जाता म्हणून अर्दें सत तांकां कोत्तालें हें अर्दें सत प्रसारून जेजूचें सोडवणेचें कामाक तांणी आडखळ घालून नजो तांणी लोकांक मिसलिडींग करून नजो मिसलिडींग करचें लोकांची वाट चुकोवचें काम करून नजो सैतानांनी म्हणून जेजू म्हणटा त्या उक्त्यान जेजू विशीं तांणी उलोवंक सोडिना जेजू ताकी दिता तोंड दांप म्हणून आनी ते जेजूचें उतर आयकचें तोंड दांपतात आनी उगेत रावतात कितें म्हळ्यार लोकांक मिसलिडींग लोकांक वाट चुकोवन जेजूच्या मिसावांचें ताचो अर्थ जेजूच्या जिणेचो अर्थ ताचें देवाच्या मांडावळेचो अर्थ तो मिसलिडींग जावन नजो लोकांक म्हूण मिसलिडींग करून नजो म्हूण जेजू तांचें तोंड दांपयता देखून जेजू वगेत राव तोंड दांप आनी चल म्हणटा गरजेचें आमी समजोवचें की सगळ्या देंवसारा जेजू सगळे देंवसार जेजू विशीं सगळें सत समजोवंक ते सुकतात जेजू विशीं सगळें सत द होल ट्रूथ सगळें सत समजोवंक ते सुकतात तांची चलवणी ती तांकां साध्य ना सगळें सता की जेजूचें मरण निमाणें मरणाकच जेजू नाश करता आनी मनशांक सुडका दिता देखून ते वायट सत्याक जेजू विरोध निरंतरी पितुरी गुटमोळ करतात ते म्हळ्यार जेजूचें निमाणें जेजू मरणाचेर निमाणें मरणाकच नाश करून सोडटा जेजू मरता पुनर्जीवन जावन जेजू मरणाकच नाश करता आनी मनशांक सुडका दिता आपल्या आपूण मरोवन कुर्साचेर मरोवन आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन सगळ्या मनशां कुळाक तो मरणाताचेर जैतवंत जावन मरणाच्या वयर आमकां सुटका आमकां जैत दिता जेजू देखून वायट सत्याक ह्या देंवसारांक जेजू विरोध निरंतरी ते पितुरी करतात ते निरंतरी ते देंवसार जेजूचे विरोध गुटमोळ करतात आनी ताका एटॅक करतात जेजू एटॅक करतात एटॅक करून ट्राय करतात जेजू कशें म्हूण एटॅक करचें म्हूण ते ट्राय करतात तें पळया कशें म्हूण हेरोदाक साळयतात जेजू बाळका आसतनाच ताका इजिप्तांत देशांतर करूंक ते हेरोदाक साळयतात देंवसार साळयतात हेरोद कितें करता पळय जेजूक इजिप्ताक देशांतर करता मरुभुमींत जेजू वयताना मरुभुमींत ताका ताळटा ताचे मिसावांक ताणें मिसांव जारी करिना अशें धार्मीक मुखेल्यांनी ताका द्वेषांच्या बरी करतात आनी ते मरुभुमींत ताका ताळटात मागीर जेजूक धार्मीक मुखेल्यांनी फारिजेवांनी धार्मीक मुखेल्यांनी हर एकल्यांनी जेजूक एटॅक करच्या बरी ताका द्वेषांच्या बरी हेट करच्या बरी ते करतात देखून जेजूक ते कठीण तरान ते जेजूक पितुरी गुटमोळ करून जेजूक एटॅक करून पळयतात देंवसार मोगाच्यान पूर्ण पळया जेजूची जणवाय पळया जेजूची जणवाय ह्या देंवसारांक निरंतरी घुसपाडयता
निरंतरी कन्फाउंडेड म्हणटा आमी. कन्फाउंडेड म्हळ्यार तांकां सदांच घुसपड येता. तांची वायट करणी ताका कुरसायिल्ले त्या वायटांतावन तो रुपांतर करता. तांणी ताका देंवसरान चिंतलें जेजू कुरसार मेलो आमी जिखले म्हूण चिंतलें, पूण ते कुरसायिल्ली जेजू कुरसायिल्ली ती करणी जेजू रुपांतर करता. निमाणें तो मरणाचेर जैत व्हरता, मरण नाश करून सोडटा जेजू. ते अल्टिमेट विक्ट्री मरणांतावन जैतेवन जाता जेजू, पुना जिवन जाता. आमी ताका बेश्टेय जाय, आमी देंवसराक बेश्टेचें, आमी देंवसराक रेब्यूक करीचें. आमकां पातयेवच्या बरी ताण करता, आमकां फोटी नाना तरेच्यो फोटी हाडटा आनी देंवसर आमकां ती फोटी गजाल पातयेवच्या बरी करता. देखून आमी ताका बेश्टाय जाय, ताका रेब्यूक करीत जाय, धमकी दी जाय आमी ताका. हें जेजूच्या उतरान आनी जेजूच्या पदवेन आमी करूंक जाता. जेजूची पदवी आमी काणयचे जेजूच्या उतरान मात्र आमी ताका धमकी दिवंक जाता, आमकां देंवसराक बेश्टावंक जाता, नातल्यार जायना. देवाच्या उतरान मात देखून ताणें कितें सांगल्यार तो आमकां ताजे फोटी सांगून सतावन आमकां पयस व्हरता. देखून आमी सैतानाक देंवसराक गण्य करिनाय. एकच म्हळ्यार ताका गण्य करिनाय, ताका एटेन्शन दिवं नजो, ताका आमी निग्लेक्ट करून सोडिचें. जेजून सैतानाचेर आमकां अधिकार दिला. तो अधिकार सुवार्ता प्रसारूंच्या सांगातास आमकां दिला. मार्काच्या वंजेलान 3रो अध्याय पळयल्यार जेजू शिसांक धाडटा आनी सांगता देंवसराचेर अधिकार दिला. देवाचें राज प्रगट करा, देंवसराक दोंडया म्हूण तो दिता, अधिकार दिता. देंवसराचेर तुमकां अधिकार दिता म्हूण जेजू दिता. देखून आमकां सुवार्ता प्रगट करूंक आनी देंवसराक दोंडावंक अधिकार आमकां दिला. देवाचे उतार प्रसारतना ताचो परिणाम जावन देंवसार पळटा आनी नाश जाता. देंवसाराचो फावार पळया, देंवसार कोण? ते पडुल्ले आंज, ते पडुल्ले वयतान सर्गतावन पडुल्ले आंज, ते फॉलन एंजल्स म्हणटा आमी. पूण तांकां स्वाभावीक सकत तांकां दिल्या. पळया आतां म्हाका म्हज्या आंगांत सकत आसा, म्हाका करंटाची गरज ना. एक वस्त हांवें एक पडलो सकल आसलो एक वस्त हांवें वयर करचें जाल्यार जडाची म्हज्या हातांत होकलेत, म्हाका करंट जायचें म्हणना, ती सकत म्हाका आसा. आतां मिक्सीक गुवाजें जाल्यार ताका करंट दिचें, करंट दिल्यार मात्र ना, मिक्सीक तो पावर ना, ताच्या सैमान तो सकत ना, करंट दिल्यार मात ती गुंता. तशें आमकां तशें न्ही, आमकां आमच्या कुडींत सकत आहा. तशें तांच्या स्वाभावीक सकत ह्या देंवसरांक दिल्या, पडल्या आंजांक दिल्या, पुरिल्ले आनी मागीर ती पुरिल्ली तांकां दिल्ली आमचे पडुले उपरांत ते सर्गतावन पडले उपरांत ते बरे आंज ते पडुले आंज आतां पडुले आंज ते पयल्यान तांकां देवान तांकां तांच्या स्वभावांत तांकां सकत दिल्या. तांकां तितलो तांकां स्वाभावीक सकत तांकां आसा. ती तांणी उरोवन तांचे ते उरल्या, ती देवान फाटीं काडूं ना तांकां. देखून ते आमचेर इन्फ्लुयन्स घालच्या तांकां सकत आसा. आमचेर प्रभाव घालूंक इन्फ्लुयन्स करून तांकां सकत आसा. मागीर पळया थोडे पियेतात, हांव कसो पियेलो म्हणून तांचे प्रभाव घालतात. कोणी खाली आमी खोबरो उलोवंक तांणी आमकां इन्फ्लुयन्स करतात. खोबरो उलयनातल्यार आमकां इन्फ्लुयन्स करतात, प्रभाव घालतात, उलोवचे बरी करतात. दुसरें जालें म्हळ्यार पावर ऑफ सजेशन, एक पावर ऑफ इन्फ्लुयन्स करता तुमकां. दुसरें सैतानाक आसा जालें म्हळ्यार पावर ऑफ सजेशन, म्हळ्यार आमकां सजेस्ट करचें, आमकां तशें कर अशें कर आमी सजेशन दिता. म्हळ्यार फट गजाल सत म्हणून पातयेवंक तो सजेशन दिता, सजेस्ट करता आमकां, हें पातय म्हूण सजेस्ट करता. थांक आसा आमकां कंट्रोल करची, थांक तांच्या सैमान तांकां दिल्या, थांक आसा आमकां कंट्रोल करूंक. मागीर आमकां मॅनिपुलेट करूंक, हस्तक्षेपां करूंक, आमी सारकें करचें तें वांकडें करूंक, हस्तक्षेपां करूंक, आमी मोगान आसचे कडेन थंय विदोळी करूंक, एकवट आसल्या कडेन पिरगांजनी एकवट मोडोवंक, मोसोर करूंक, मॅनिपुलेट करूंक, हस्तक्षेपां करूंक आसा. मागीर आमकां टेम्पटेशन हाडूंक, ताळणी हाडूंक ताका थांक आसा. ताच्या सैमान तांकां रसुल्लो आमची सेवा करूंक देवान तांकां रचले, आंजाक रचले आमची सेवा करूंक. आमकां गाडयेन एंजल आमची सेवा करता निरंतरी. ते देखून गाडयेन एंजल देखून हांकां रचयल्ले आमची सेवा करूंक, तांची ड्युटी जावन आसा आमची सेवा करची. पूण ते आमचे लागीं संपर्क करूंक सोदतात, आमकां मोस करूंक, पासांत घालूंक देवान रचयल्ले एका हातान ते करतात पळया. आनी देवातावन पयस रावंक आमी, देवातावन पयस रावंक, देवातावन वेगळासार करूंक तांचे ते पासारतात.
ते आमचें तें कम्युनिकेशन कशें देखून तांणी क्रिस्तांव वेगळे रावंक क्रिस्ताला घेवंक आमकां सोडिनात क्रिस्ताला गेल्यार आमी बोळवून जाता सैतानाचें राज मोडटा देखून सैतान काल करता क्रिस्तांव आमकां वेगळ्या तराडूंक पळयतात ते तांच्या गर्वातावन तांच्या पथकातावन तांच्या गर्वातावन तांच्या गर्वा वरवीं तांच्या पथका वरवीं ते कुरपेतावन सकला पडले ते पुडुल्ल्या वरवींत आमचो द्वेश करतात ते कित्याक ते पडले पळय त्या पुडुल्ल्याक तांकां आमचेर राग आसा ते आमचे द्वेश करतात जेजूचो देवाचो मोग करतले आमकां देवाच्या भुरग्यांचो ते द्वेश करता आमकां हेट करतात ते आमकां नाश करूंक ते पळयतात नाना वाटांनी आमकां सांपळून घालून आमकां नाश करूंक ते पळयतात बरे आंजी तांचो स्वभावीक फावार सकत दाखयतात बरे आंजी आमचे गार्डियन एंजल बरे आंजी तांची सकत तांचो फावार आमकां दाखयतात आमच्या बऱ्याक ते देवाची सतां आनी कुरपां आमकां वांट हाडटात थोडे फावटी आमी अशें कोणें आमकां अशें एकच फावटी आमी आशेल्लें आमकां मेळटा आशेल्लें आमकां संतोश आसता तो कोणें दिलो बऱ्या आंज्यांनी दिलो देखून देवाची सतां आनी देवाची कुरपां आमकां ते हाडटात बरे आंज हाडटात आंज्यांच्या बऱ्याक आंज्यांच्या बऱ्या आंज्यांक आनी वायटा मदें झूज आसा तें नीज वय बऱ्या आनी वायटा मदें वय बऱ्या आनी वायटा मदें झूज आसा म्हणलें तें नीज हें आमी जाणा जाय हें आमी क्रिस्तांवांनी हर एकल्यान जाय जें बरें आसा आनी वायटा मदें निरंतरी झूज आसा म्हूण आमी देंवसाराक भियेजय म्हूण ना ते देवाच्या सक्तेक हर एकलो देंवसारी देवाच्या सक्तेक देवाच्या पदवेक ते खाल जातात तितलें मात्र न्ही देवान तांकां परमिशन दिलें मात्र आमकां तांकां देवाचें परमिशन आसल्यार मात्र आमकां ते आमच्या लागीं येवंक शकतात नातल्यार ना देवाचें परमिशन आसता आमकां तांणी कांय करूंक जायना आमचो निवार पूण तांचे सकत आसा ते प्रभाव पयस घालतात पूण आमकां तांणी कांय दुखोवच्या पयलें आमकां ते लागीं येवच्या पयलें आमचेर तांणी संपूर्ण अधिकार आमच्या जिवाचेर तांकां बादा करूं देवाचें परमिशन आसा करूंक जायना देखून ते पयस रावतात आमकां आमचेर तांकां पावर कसलोय देवान दिवना मुखाच्या न्हू सैतानाक डिमन्स म्हणटा आमी देंवसार डिमन्साक आमी कन्फ्रंट करचें ताका मुखामुखी करचें कशें एकत तें सत आयकताना आमी सत आयकताना देंवसार पळोवन देंवता आमी सता विशयान तो लागीं ना तो फटी तो देंवसार फटी देखून आमी सताक आमी सत केदाळ वांजेलाचें सत देवाचें सत पवित्र सभेन शिकोवचें सत आमच्या धर्मीक मुखेल्यांनी पापसाहेबान आनी गवळ्यांनी शिकयलें सत आमी मानून घेतना तें आयकताना देंवसाराचो अधिकार म्हूण चलता आनी ते अधिकार आमी कितें देवाचें सत आयकता आनी तें आमी प्रसार करतना आमी गजयतना तें आमी विश्वासून आमी बावडटान तें सत्मांतून तें हेरांक आमी थंय गजयतना देंवसाराचे अधिकार मोडटा ताका आमी कन्फ्रंट करता आमी बौतिजमांत आमकां बौतिजमांत आनी क्रिजमांत आमकां सुवार्ता प्रगट करचें नाना रितीन आमच्या रितीनी आमी ह्या जागांनी एक रीत तुमी लायकांनी एक रीत आनी एक आमी वेगवेगळ्या रितीनी प्रगटचें ती पदवी आमकां बौतिजमांत आनी क्रिजमांत देवान जेजून आमकां दिल्या देखून त्या पदवेन आमी देवाचें राज गजोवचें ती पदवी काडूची आनी तें देवाचें राज गजोवचें तेन्ना सैतानाचें देंवसाराचें राज उणें 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 जावन चलोवन वता देवाचें राज सोडोवन तें विस्तारता देखून त्या पदवेन त्या दळा आमी सतान देवाचें राज प्रगट केल्ल्या वेळार स्वार्था प्रगट केल्ल्या वेळार त्याच्या देवाचें राज आमी गजयल्ल्या वेळार सैतानाचें राज चलवता आनी नपयस कालक्रम नपयस जाता आमच्या आयच्या वांजेलांत जेजूचो अधिकार ऑथॉरिटी सकत जेजू पावर दाखयता आयच्या वांजेल दाखयता जेजूचो अधिकार पळया जेजूची सकत पळया देंवसार कशें ताका भिवून येता गे म्हूण देंवसार लागिल्ल्या मनशाक त्या मनशाक व्यक्तीक धरणीर शेवटावन तो फळ नेता देंवसार त्या मनशाक कश्टिता वय जो ताचेर व्हड जेजू ताचेर व्हड मोगाची व्हड दयाळ्याची आनी मोगाची दिश्ट दयाची दिश्ट त्या व्यक्तीचेर घालता आनी देंवसाराक दोंडयता ही मोगाची जेजूच्या मोगाची वृत्ती करणी देंवसारांत सोडयिल्लें ताचो मोग जेजूचो मोग ते हर एका देवाच्या बाळाचे वयर दाखयता आमी देवाच्या अधिकाराचेर देवाच्या पदवेचेर आमी विश्वास दवरिजे
बियान बावार्थ वगडायनाये जायते फावटी देंवसारा बियेल्या वेळार आमचो बावार्थ दंडळटा तें तशें केलो म्हणना माट केलो म्हणना देंवसार कोणना म्हणून देखून आमचो बावार्थ दंडळनाये आमी देंवसाराक भिवूं नजो ताच्या अधिकाराक भिवूं नजो ताका आमी ताका आमचो बावार्थ आमी वगडायनाये ताका भिवून आमी बावार्थ वगडायनाये ताका भियेल्यार ताका निदान क्रमेन आमचेर चड प्रभाव घालूंक आमी सोडिल्ल्या बरी जाता देखून देंवचार आमी कन्फ्रंट करून दोडायचे सत आमी उलोवन आमी देवाची कृपा आनी काकुळटो ताच्या प्रभावाचेर सवळी घालूंक सोडल्यार आमी देवाची कृपा देवाची काकुळटो आमी जियेचे ताचे वयर ताका देंवचाराक आमचेर सवळी घालूंक सोडल्यार जेजून तांकां धमकी दिवन ताका दोंडयल्या बरी आमी ताका दोंडयचे आमचे ताका सवळी घालूंक सोडूं नजो देंवसाराक सवळी घालूंक आमी दिनाये आत्मीक झुजू आसा ते नीज आमचे आत्मीक झुजू स्पिरिच्युअल बॅटल स्पिरिच्युअल वॉरफेअर आमचे आसात ते नीज आमकां ताचेर जैत मेळटा आमी देवाक काल जाल्यार आनी लानविकाय ह्युमिलिटी आमी देवा मुखार हंबल जाल्यार देवा मुखार आमी लानवीक जाल्यार हंबल जाल्यार आनी ताची पदवी ताचे अधिकार ताच्या सकत ताचेर आमी विश्वास दवरल्यार तातयेल्यार आमकां देंवसाराचेर जैत मेळटा देखून एक खालतेपण कित्याक म्हणटा गर्वान तो वयर पडलो देखून खालतेपण दाखयल्या तक्षण देंवसार आमकां भियेता लानविकाय दाखयल्या क्षण देंवसार आमकां भियेता आनी देवाच्या अधिकाराचेर आमी फातयेल्ल्या तक्षण देवाच्या सक्तेर आमी फातयेल्ल्या तक्षण देंवसार आमच्या हातान पळोवन येता आत्मीक झुजाक आमकां ह्युमिलिटी लानविकाय भोव गरजेची आत्मीक झुजाक देखून सगळीं सांतां पळय ती लानवीक ह्युमिलिटी ती लानविकाय देंवसाराची उपाद्र देंवसाराचे एटॅक देंवसाराचे उपाद्र देंवसाराचे धाड आनी ताची थाळणेक ताचे वयर आमकां जैत दी व्हरूंक लानविकाय भोव गरजेची देंवसारान धाड घालतना ऑप्रेस करतना थाळतना आमकां नाडतना देवा मुखार आमी हंबल ह्युमिलिटी दाखयचे आमचे लानविकाय दाखयचे आमी आसत काय आमची असत काय एकल्यांची असत काय वळखा जाय देवाक मात्र म्हाका बळवंत करूंक जाता म्हणून आमी वळखा जाय देवा हांव अस्कत सोम्या तुवें म्हाका बळादी करूंक जाता म्हणून आमी वळखा जाय आनी ताची फातयेनी देवाचेर फातयेनी म्हणजे घट करी जाय आनी तो आमकां सोडून घालिना देव बिलकूल आमकां सोडून घालिना जेजू अधिकारान आनी सक्तेन फावारान देंवसाराक दोंडयता वय फारिजेव शास्त्री विचारतात तुका हो अधिकार कोणें दिल्लो जेजूचो अधिकार देवा तावन आयिल्लो कित्याक म्हळ्यार देवाळ तें बापाचें घर देवाळ तें बापाचें घर आनी जेजू बापाचो पूत देखून ताकाय देवाळाचेर अधिकार आसा देवाच्या घराचेर ताका पुताक अधिकार आसा जेजून हारिगाराक सांगलें तुजी पथकां बोगसाली म्हणून तेन्ना धार्मीक मुखेल्यांनी विचारलें पथकां बोगसूंचो अधिकार तुका कोणें दिलो पथकां बोगसूंचो अधिकार तुका कोणें दिल्लो कोणें गे म्हूण विचारतात आनी जेजूचो अधिकार मोगाच्यानो जीव दिवचो आनी सुडका दिवचो जेजूचो अधिकार आमकां जीव दिवचो आमकां सुडका दिवचो आमकां बरें करचो हें लोकांनी पळयलें आनी तेजो लोकांनी सगळ्या लोकांनी देवाक ती विजमीत पावली आनी देवाक अर्गां दिली म्हणाच्या वांजेलान सांगलें म्हज्या जिणेंत कोणाचो अधिकार म्हज्या जिणयेचेर कोणाचो अधिकार चलता आज आमी विचारी जाय ह्या म्हज्या जिणयेचेर कोणाचो अधिकार करता ह्या म्हज्या जिणेचो अधिकार कोणाक हांवें दिला चलोवंक म्हज्या जिणी चलोवंक अधिकार हांवें कोणाक दिला ह्या आनी एक सवाल विचारचें कोणाचो अधिकार हांव वळखतां कोणाचो अधिकार हांव वळखतां आज कोणाक हांव फातयेतां म्हजेर अधिकार व्हरूंक कोणाक हाका फातयना कोणाक फातयेता मागीर म्हजेर अधिकार चलोवंक बावतिजमांत आमी जेजूक आमचेर अधिकार संपूर्ण अधिकार जेजूक दिला जेजू तूं आमकां राग सांबाळान चलय आनी म्हाका सुडका दी म्हूण म्हज्या अस्कतकाय तूं म्हाका बळवंत कर म्हूण आमचो अधिकार सगळो जेजूक दिला त्या अधिकार तो आमकां वेगवेगळ्या सैतानांतावन वेगवेगळ्या रितींतावन जेजू आमचेर अधिकार चलयता आनी आमकां सुडका देंवसारांतावन सुडका दिता आमी थोडे फावटी चिंताव म्हज्या जिणेंत म्हाकाच हांवें अधिकार दिला म्हणून आय एम एबल टू कंट्रोल माय सेल्फ म्हजेर म्हाका मात अधिकार आसा कोणाक ना म्हणून देखून आमी देवाक तशा मनशाक भियेना गुमान करिना हातूंत आमी चलवताव
जिवान जेजूक आमचेर अधिकार दिवचो भोव मोलादीक विशय आनी तो मात्र आमचेर अधिकार चलोवंक तो मात्र फावो आमची जिणेर अधिकार चलोवंक ताका मात्र फावो जेजूचो अधिकार पळोवन कापरनावाचो लोक विजमीत जालो आश्चर्यचकित विजमीत जालो सोम्याच्या अधिकारान सोम्याच्या सक्तेन जिवीत दिवचें तें पळोवन सोम्याचो अधिकार जिवीत दिता सोम्याची सकत जिवीत वाडयता चडयता आमी हें सोदून काडिचें म्हज्या जिणेंत म्हजें जिवीत वाडोवंक भरपूर तरान भोगूंक हांवें सोदून काडिचें जेजूचो अधिकार थंय विश्वास दवरून जेजू लागीं येवन म्हजे थंय जेजूचो अधिकार जिवीत आनी ती उर्बा म्हजे थंय बरोवंक जेजू लागीं हांवें जेजू लागीं हांवें निदान मागण्यांत हांवें सोदून काडिचें मांजेलांत आनी एक कडेन वाचता हांव साबार जण जेजूक सोड गेले म्हूण साबार जण जेजूक सोडून गेले तेन्ना शिसांक जेजू विचारी तुमी वेतात की म्हाका सोडून म्हणून तेन्ना पेद्रू सांगता सोम्या तुका सोडून आमी खंय वचूं तुजे लागीं आसात ससान जिविताचीं उतरां ससान जिविताचीं तुका सोडून आमी खंय येचें तुजे लागीं आसा ससान जिवीत म्हूण तशें म्हळ्यार साबार जण सांगतात अधिकार आसा म्हणून खरें जिवीत दिवचो अधिकार कोणाकच ना अधिकार आसा म्हणून साबार जण सांगतात पूण तांकां जिवीत दिवचें जिवीत वाडोवचें जिवीत राखचें अधिकार तांकां ना जेजू आमच्या जिवीत जेजूक मात्र आमचें जिवीत आमकां जिवीत दिवंक आनी भरपूर जिवीत दिवंक जेजू म्हणटा आय हॅव कम सो दॅट यू मे हॅव लायफ इन एबंडन्स तुमकां भरपूर जिवीत दिवंक आयलां ताचे थंय आमी भरपूर जिवीत जोडटा ताका मात्र आमचेर संपूर्ण अल्टिमेट ऑथॉरिटी आमच्या जिणयेचेर आसा जेजूक मात आमचेर अल्टिमेट ऑथॉरिटी आसा कित्याक म्हळ्यार तो आमकां भरपूर जिवीत दिता देखून आमचे जिणयेर अधिकार जेजूच्या हातान दिवया आनी जेजूक आमी वळखून ताचे संपूर्ण ताचेर आमी विश्वास दवरया तो आमकां जिवीत दिता आनी तें भरपूर दिता ताका मात्र आमच्या जिणयेचेर सस्नाच्या सस्नाक अधिकार आमेन.